दयानंद देवलकर आणि ताच्या टोळयेन स्वतः क्रायम ब्रांचाचो अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून फोन आणि व्हॉट्सॲपावरवी संपर्क साधलो। पीएफआ संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात गुंतिल्ल्याचो खोटो आरोप करीत धमकी दिली। ताचे उपरांत बनावट कागदपत्रां आणि बनावट अटक वॉरंट, बँक स्टेटमेंट व्हॉट्सॲपावरवी धाडून डिजिटल अरेस्ट जाल्ल्याचे दाखयले। पीडिता कडल्यान 61.64 लाख रुपया घेतले अशी कागाळ केपेच्या एका नागरिकान क्रायम ब्रांचाकडून केली। ताचे उपरांत पुलिसांनी कारवाई करीत 2 दीस पयलीं आजरा महाराष्ट्राच्या दयानंद देवलकराक अटक केल्लो। या प्रकरणाविशीं आता महत्वाची माहिती मुखार आयल्या। दुबावित आरोपी दयानंद देवलकराचो साळगांव वाठारात काजूचो कारखानो आसा। महाराष्ट्राच्या कांय वाठारांतल्यान तो काजूची निर्यात करतालो। फाटल्या 2 वर्सांत तांणी लाखांनी रुपयांची मालमत्ता आजरा आनी लागींच्या वाठारांत खरेदी केल्या। ते खातीर ताच्या आर्थीक वेव्हाराविशीं दुबाव उक्तायला। तशेंच काजूच्या वेवसायाच्या नांवान गोंयांतल्या नागरिकांची डिजिटल फटवणूक करपा खातीर देवलकरान टोळी तयार केल्या। ही टोळी गोंयांतल्या असहाय्य जाणट्यांक सोदून तांची अशा पद्दतीन फटवणूक करपाची कामां करतात असो दुबाव आजराच्या एका नागरिकान गोमंतका कडेन उलयतना उक्तायला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।